हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो महिमेचो देव आनी ताचे थंय आमचें जिवीत आसा. ते सोबीत जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार आनी आमी ते देवाक सोबयता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो देवाक दिन वासूया, देवाची स्तुती करूया, देवाक वाखाणुया कित्याक तो बरो आसा आनी सदांच तो आमच्या जिवितान आसा. Olahina marahatra masobrahina maraka. Lego brazinta mashobrahina marahira bashiketra lande. Oh hallelujah. Payet mogaच्या भाव भयणांनो इफेसकारांक पावलुची चीट 22 आणि 4 ओळ आमकां सांगता इफिशियन चॅप्टर 2:4. पूण देवाची काकूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो. आनी 5वी लायन सांगता की आमच्या पातकाक लागून आमी मेल्ले तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडून मेळ्ळी. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमचे लागीं आसा कितें? आमचे लागीं आसा ती देवाची काकूत. आनी पवित्र पुस्तकांत भगवत पावलो अशें बरोवन दवरता की देवाची काकूत आनी देवाचो मोग इतलो व्हड आसा की आमी आमच्या पातकाक लागून मेल्ल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो, आत्म्यान आमी मेल्ल्या. पळय पवित्र पुस्तकांत बरयलां आत्मो जीव दिता आनी आमी आमच्या पातकाक लागून आमी आत्म्यान मेल्ल्या. पूण पवित्र पुस्तक सांगता पूण त्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडून मेळ्ळी. पळयात क्रिस्ताचो एकवट म्हटल्यार कितें? आयज स्वामी आमचे पासत मेलो आनी परतून जिवन जालो. स्वामी आमचे पासत मेलो. सगळे आमचे पातकां, सगळे आमचे वायट ते ताणें आपणाचेर घेतले आनी तो मेलो. मरोन तो परतून जिवन जालो आनी ताकाच लागून आमी परतून क्रिस्ताच्या एकवटान आमकां एक नवो जीव आमच्या देवान दिला आनी ताच्या देण्या वरवीं आमकां जण एकल्याक सोडवण मेळ्ळें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, 2000 वर्सां फाटीं आमची सोडवण जालेली आसा. आमकां हर एका पातकांसून सुटका मेळ्ळेली आसा आनी हें आमच्या सोमयान आमचे पासत केलां. आनी हेंच आमच्या जिवितान दाखोवन दिता की देवाचो मोग कितलो व्हरतो आसा आनी कितलो व्हड आसा तो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ताणें तुका आनी म्हाका विसला. आमी कितकी पयस गेल्यार वचून तो आमकां आपल्या लागीं परतून हाडटा. हालेलुया, कित्याक तो आमचो मोग करता. ताची कृपा आनी ताचो मोग व्हडलो आसा, व्हरतो आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस.
तकलो संसाराना समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां तातोशी जालो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां तातोशी जालो ये जेजू म्हजे राव जेजू म्हजे ताय तूं सगी आसतना नाका म्हाका ताय ये जेजू म्हजे राव जेजू म्हजे ताय तूं सगी आसतना नाका म्हाका ताय ये जेजू म्हजे राव जेजू म्हजे ताय तूं सगी आसतना नाका म्हाका ताय ये जेजू म्हजे राव जेजू म्हजे ताय तूं सगी आसतना नाका म्हाका ताय तूं सगी आसतना नाका म्हाका हे बोशांदरा मासेरे रे 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 लेगो बाबा बाशेरिया रा 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 ओ होरिया ना मासेरे हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो वाखाणणीचो देव. तेजे थंय आमचें जिवीत चलता, तेजे थंय आमची जिवीत सुरवात जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय जेजून ज्या वेळार शिसांका वेचला, ओके, ज्या वेळार तेणी शिसांका वेचला, देवाचें उतर म्हणटा तांकां प्रेयर करून वेचला. प्रेज द लॉर्ड. मागणी करून वेचला. खंयच्याय ज्या वेळार शिसांका तेणी आपयले, तेणी प्रेयर करून आपयले. प्रेयर करून आपयले. पळयात कितें म्हत्वाचें आसा आयज जेजू सांगकार हर एक देवाचो सेवक. कितें इम्पॉर्टंट आसा हर एक देवाचो सेवक जेजू सांगकार. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात बायबलान जर तुमी वाचल्यात जाल्यार सेवकां विशीं एक बायबल वेगळें सांगता. सेवकां विशीं बायबल एक वेगळो मान दिता. सेवकां विशीं बायबल संपूर्णतायेन देव तेंच्या सांगाताक अशें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. अशें कित्याक देव सेवकांच्या खास करून सांगाताक आसता. कित्याक देव एका देवाच्या सेवका सांगाताक सदांच तो आसता. इम्पॉर्टंट आसा ह्या वस्तूचेर आमी लक्ष दिवं. कित्याक जाणा आयज आमकां खबर ना कित्याक देव सेवका सांगाताक आसता तो. आनी ते देखून आमी कितें बेश्टीच घुसपाट्टा. आमकां दिसता देवान तांकां वेचला, देवान तांकां ना 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 ना. पयलें रिजन कितें देवान तांकां वेचला, ठीक आसा, सगळें ठीक आसा, पूण कितें रिजन आसा देव तांच्या सांगाताक आसता. देव तांचो कित्याक चड मोग करता. आमेन. हालेलुया. पळय सजवून घेयात बायबल अशा भाशेन सांगता ज्या वेळार आमी जल्मोंक नसल्या तेच्या आदी पासून देवाचें प्लॅनिंग आसा आमी जेजू क्रिस्ता सांगाताक एकवटान रावचें. आमेन. जेजू क्रिस्ता सांगाताक आमचो एकवट जावचो. जेजूच्या संपूर्ण जिवितान आमी एकवट जावचो. प्रेज द लॉर्ड. सो हें प्लॅनिंग आज पासून नासलें तर हें प्लॅनिंग कितले तरी हजार वर्सां आदी पयलें जाल्लें. आनी ह्या प्लॅनिंगाचो अर्थ जावन आसा तूं मोलादीक आसाय जेजू पासत. आमेन. तूं मोलादीक आसाय देव बापा पासत. पळयात आयज दर एक सेवक, दर एक संदेश्टे, दर एक वेगवेगळे देवाचे सेवक आसात ते कित्याक इम्पॉर्टंट आसात हेचो पयलो अर्थ जावन आसा ते बापाच्या एकल्या पुताक परगट्टात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ते बापाच्या एकल्या पुताक परगट्टात. देखून जो कोण बापाच्या एकल्या पुताक परगट्टा बायबल क्लियर सांगता तांकां वेगळो मान आसा, तांकां वेगळी जागा आसा आनी तांकां देवा सामकार व्हडली मजुरी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. व्हडली मजुरी मेळटा. पळयात देव ह्यो अशा भाशेन आसा जेणी आपल्या पुताचो चड मोग केला.
म्हणून ज्या वेळार जेजू उदकांसून भायर सरलो त्या वेळार देवाचें उतर अशा भाशेन म्हणटा, ह्यो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत आनी हाचेर म्हजें दादसपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो दादसपण आसतली वस्तू जेजू क्रिस्त आसा. परतून जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव म्हाज्या बापायचो अदीक मोग करता आनी म्हजो बाप म्हजो अदीक मोग करता. आमेन. सो जेचो बाप मोग करता तेचेर आमी मोग करता वा आमचेर तेची जबाबदारी आसा म्हटल्यार बापाक आमी चड मोलादीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळयात देवाच्या सेवकां वरवीं देवाचें उतर प्रचार जाता. देवाच्या सेवकां वरवीं देवाचें उतर दुसऱ्यांक समजता. देवाच्या सेवकां वरवीं जेजू क्रिस्त कोण तो सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार शिसांनी म्हटलें, गुरुजी आमकां कितें मेवतलें? आमी तुजे पासून आमचें घरदार सोडलें, आमची फॅमिली सोडली, आमचे बिझनेस सोडले, आमचे जायते सोडले, आमकां कितें मेवतलें? बायबल क्लियर म्हणटा, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, ज्या वेळार हांव राजवडकी जोडून येतलो त्या वेळार तुमी सगळे जाण तेच्या सांगाताक नीत करतले. आमेन. तेच्या सांगाताक नीत करतले. हेचो अर्थ जेजून जेजूक इचारलें आमकां कितें मेवतलें, तांकां मजुरी मेवता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात उपरांत जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी तेच्या आदी जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलेलें, वचात आनी सगळ्या लोकांक म्हजें शीस करात, सगळ्या लोकांची म्हाज्या बरी खबर परगटात, बरी खबर, गूड न्यूज परगटात. आनी ज्या वेळार पेंटिकॉस्टच्या दिसा उपरांत ज्या वेळार 150वें परबेच्या समया उपरांत ज्या वेळार पेद्रू उठलो, सगळ्यांक देवाचें उतर दिलें, तेच्या बरोबर जायते शीस असले, 12 शीस असले आनी ते सोडून आनीकूय लोकां आसली. पूण तेच्या उपरांत हर एक जे 12 शीस आसात ते वेगवेगळे जाल्यात. आमेन. हर एक 12 शीस आसात ते वेगवेगळे जाल्या. थोडे वेगळ्या जागेचेर गेल्यात, थोडे वेगळ्या जागेचेर गेल्यात, थोडे वेगळ्या जागेचेर गेल्यात. म्हटल्यार कितें? म्हटल्यार अशें जावन आसा कितें तर दर एकल्यान आपली जबाबदारी वळखली आनी दर एकल्यान आपूण जेजू जालो आनी आपूण जेजूक परगटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बापान जी जबाबदारी दिल्या ती दर एक सेवक पाळता आनी दर एक सेवका वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक सजमता. देखून बायबल देवाच्या सेवकां विशीं खूब म्हत्वाची उदाहरणां दिता. देवाच्या सेवकां विशीं खूब म्हत्वाची लायनी थंय आसात आनी ह्या सगळ्यांचें म्हत्व इतलेंच जावन आसा, आमी जेजू क्रिस्ता थंय तयार केलेली खाशा पाजां आसा. आमेन. आमी जेजू क्रिस्ता पासत तयार केलेली खाशा पाजां आसा. आमेन. हालेलुया. आयज पळयात सेवकांचो वेगवेगळ्या जागेचेर जाता, सेवकांचो वेगवेगळ्या जागेर त्रास जाता, सेवकांक वेगवेगळ्या जागेर त्रास सहन करूचो पडटा न्हू. तरी पूण ते सेवा करतात. हेचो अर्थ कितें आसा? कितें ते तेच्या पुताक प्रगट करतात, ते बापाच्या पुताक प्रगट करतात. आमेन. पळयात ज्या वेळार पावलू ज्या वेळार दामस्काक वयतालो, दामस्काच्या वाटेर वयतालो आनी खेरीज भाशेन ताका तो फर्माण फर्माण ऑर्डर घेवंक वयतालो, कितें तर दर एका क्रिस्ती बांदवांक आपूण मारतलो म्हणून. पूण ज्या वेळार दामस्काक वयता त्या वाटेर बायबल म्हणटा Acts chapter 9 धर्मवतांचो इतिहास 9 अवेसरांत पयली तो वचत आसतना आवची ताका सर्गीचो उजवाड दिश्टी पडलो. आनी बायबल म्हणटा Acts chapter 27 कितें तर हेब्रेव भाशेन उलयतालो ताळो ताका आयकोंक येयलो आनी तो ताळो अशे भाशेन उलयतालो, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. ज्या वेळार सावलू म्हणटा तूं कोण सायबा, त्या वेळार थंय उतर जावन आसा हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. पळयात सावलून कोणाक पिडापीड दिल्ली? सावलून आपल्या जे क्रिस्ताची सेवा करताले ते दर एकल्या शिसांक जेजू क्रिस्ताच्या शिसांक ताणें पिडापीड दिल्ली. पूण ज्या वेळार तेणी शिसांक पिडापीड दिली मागीर जेजू क्रिस्त कित्याक म्हणटा म्हाका पिडापीड दिता? कित्याक ज्या वेळार शिसांक खंयचोय मनीस पिडापीड दिता ती पिडापीड जेजूक जाता. आमेन. बायबल आनी एक एग्जाम्पल दिता. बायबल जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा कोणूय म्हाज्या शिसांक एक धाकटुलो पेलो उदीक दिता जाल्यार, कोण ताका पियोंक दिता जाल्यार तांच्यांनी म्हाका पियोंक दिला. कोणूय म्हज्या शिसांक खांक दिता जाल्यार तेणी म्हाका खांक दिला. कोणूय म्हज्या शिसांक
भितर घेता जाल्यार तो म्हाकाय भितर घेता. आमेन. हेचो अर्थ कितें? समजून घेयात, शीस हे जेजू क्रिस्ताचे इमेज जावन आसात. शीस हे जेजू क्रिस्ताचे रूपकार जावन आसात. शीस हे जेजू क्रिस्ताचे एक खेरीज भाशेन सावळी जावन आसात. आमेन. कित्याक जाणा बाबा, तेचे वरवीं तुमकां जेजू क्रिस्त सजमता आनी तेचे वरवीं तुमकां जेजू क्रिस्त मेळता, तेचे वरवीं तुमचें तारण जाता आनी तेचे वरवीं तुमी सर्गा राज्याचे अधिकारी जातात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगूंक सोदता तें सजमता. सो भोव इम्पॉर्टंट आसा बायबल खेरीज भाशेन देवाच्या शिसां विशीं सांगता आनी तांकां एक वेगळो मान आसा. पवित्र पुस्तकान शिसांक एक वेगळो मान दिलो आसा. आमेन. फकत पवित्र पुस्तकान न्हू, पूण ज्या वेळार ह्या संवसारा उपरांत ज्या वेळार आमी एका वेगळ्या जागेचेर आसतल्या त्या जागेचेर तांकां एक वेगळो मान दिलो वयतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वेगळो मान दिलो वयतलो. पळयात, तूं आनी हांव मोलादीक आसा जेजू क्रिस्तास आमकां. कित्याक मोलादीक आसा? कित्याक संवसार रचचे आदीं देवान आमकां जेजू पासत रचलेले. सदांच म्हणटा, संवसार रचूचे आदीं देवान आमकां जेजू पासत रचले आनी आमी जेजू पासतूच आसा. पळयात, एक दीस फुडें चलता आनी एक दीस तुमी घालयनाका. एक दीस तुमच्या जिवितांतलो कमी करिनाका. कित्याक आमी म्हत्वाच्या वेळेर आसा. ह्या वेळांनी देव जायते आमचे कडसून काम करतलो. ह्या वेळांनी जायतो देव आमच्या सांगाताक रावतलो. ह्या वेळांनी जायतो देव रिवायवल हाडटलो, बदलावणी हाडटलो. ह्या वेळेक जायतो देव आमच्या जिवितांत कार्य करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचें उतर आनी हें देवाचें उतर खरें जावन आसा. हे वेळार खेरीज भाशेन आमी तयार जावया. एका बऱ्या सेवका भाशेन काम करूं, जेजूची परगटणी करूं. आमच्या हर एका वस्तू वरवीं आमी जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांका दिवं. आमी दीसभर कितें करता ह्या धाकटुल्या वस्तू वरवीं आमी आमच्या फॅमिलीक, आमच्या शेजाऱ्याक आनी आमच्या वाड्याक दाखयता आमी जेजू क्रिस्ताचे सेवक आसा. जेजू क्रिस्ताचे सेवक आसा. सो धाकटुल्या वस्तू वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताचे सेवक आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता. सोबीत कांयचें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी घेता. सदां सदां. आमेन. गॉड ब्लेस.